घरच्या चौथी पुढं चौथ्यासाठी आमगेल चवथी निलेश्वरांचो जावचें आशिल्लें बट एक 1960s व्हड फॅमिली मुंबयांतू सेटल जाली ती ताजे नंतर चवथी मुंबयांतू जाता आसा आमी वर्सांय वता ती काही फॅमिली म्हळ्यार मस्त व्हड फॅमिली सो वर्सांतू एक वेळा पुरा मुंबयांतू मीट जाता ती दनपारच्यानी रात्रीची पूजा जावन आमी रुमा चमकली ती नेक्स्ट दिवस दनपार जेवणाक एका राम नायक तेंगेले उडपी श्रीकृष्ण बोर्डिंगा चमकली इंडिपेंडेन्स मेळचे भाशे फुडेची 1942 एका राम नायक तन्नी पन्ना जेवण सूर केलेले मेगल बमणाले अम्माल फॅमिली जाता मस्त फेमस जागो आमी राबचे जाग्याचे ओनरान सांगिल्लें आसा ओनरा दोकून जन आयल्यारी हंगा पन्ना जेवण वचूका म्हणून सजेस्ट करता ती म्हणून पोट गट्टी करून आमी नेक्स्ट डेस्टिनेशनाक भायर सरली पावलीन ती जीएसपी सेवा मंडळाक आमगेल घरच्या वती जाल्या नंतर जीएसपी सेवा मंडळाक विजिट कंपल्सरी आरती जावन रात्री रुमा चमकली ती आमी राबची जागो फाय गार्डन एरिया दादरांतू मुंबईंतू वन ऑफ द फर्स्ट डेव्हलप्ड सोसायटी म्हण येता 1900 बंदिला पुरा मस्त ओल्ड घर आसा त्या एक एक्सपिरियन्स ह्या जागे तकून माटुंगा वडाळा पुरा 50 मिनिट्स वॉक आणि फूड पुरा लगीज येता केफे मैसूर राम नायक पुरा वॉकेबल डिस्टन्स सकाळी केफे मैसूर वचून मसाला डोसे खाल्लेले कितलो व्हड आशिल्लो म्हाका पोळो पातळ पोळो रुची आशिल्लो माटुंग दुकून आमच्या रूमा दुकून आता चर्च गेट चवली कशी पुणी कारांतू 4 किलोमीटराक 3/4 गंटे दाखयत आशिल्ला सो अर्धरी देवळूच संपून वता आसा सो या पळय क्लॉक टावर की कशी की आसा भारी चंद आसा कोणाचा आम्ही बँगलोर परत चमकून वताना आमकां चमकून वचून स्पेसिफीक फुटपाथ म्हळ्यार कितले लायक आसना हांगा मुंबय कितले लायक आसा म्हळ्यार भयंकर सिस्टमॅटीक आसा आनी कसं म्हळ्यार एवरी सिग्नलांतू आमकां चमकून वतल्यांक वच्चाक रोड क्रॉस करूंक सिग्नल आसा त्या बेस्ट आशिल्लें गेटवे तो फुल्ल गडबडी आशिल्लें तशें आमी आतां थंय दुखून वाळकेश्वर वता आसा ती पूर कडेन जन पूर कडेन पावस उदक एक 7 गंट म्हणटाना वाळकेश्वर पावली ती वाळकेश्वर रिसेंटली रेनोवेट जाताना स्वाम्यान एक सांगिल्लें आसा वाळकेश्वर देवस्थान इतली चंद जावका की आमगेल मॉडर्न जीएसपी युथ्सांक आमगेल गांवचे देवस्थान पळोवच्याक कशी आसता म्हूण एक जनान पळोवका ताचे चंद जनाक कळका म्हणून वाळकेश्वराक जाल्यार एक वेळा विजीट करूंकच येची तुमी नेक्स्ट दिवस सकाळी कापीक आमी एक क्लासिक म्हणून हॉटेला चमकली ती कापी पिवन सेवा मंडळांतू दुबयकार तांगेल्या भजन आशिल्लें रूमा वचून एक उन्हा चा पिवन वडाळा भायर सरली ती वडाळा दुखून आता किंग सर्कलाक आमी चमकून वता आसा ती थ्रू 5 गार्डन्स 5 गार्डन आसा अंतून एक यांक विसर्जना दिवस तुलाभार जावन वॉलंटियर करूंक चमकली ती आमी 3 वर्स तकून वॉलंटियर करता आसा ती हें एक एक्सपिरियन्स विंगड 3 वर्स फुडें ते नारलो पुरो बेतूच पळोवन
आम्ही एक व्हॉलेंटियर करूया म्हणून आमकां एक मन आयिल्लें. सो तजून स्टार्ट केलेलें आमी आज एकय त्या व्हॉलेंटियरींग करता आसा ती. कसं की एक मन खुश आसा, एक समाधान आसा. देवान बाय सरचे कशें फूड ते एक खुश आसा पळया ते सांगूक जायना. तुमी हें एक पळय एक्सपिरियन्स करूंकच इची. हांव 8 वर्स देखून हें एक्सपिरियन्स करच्याक रखून बशिल्ली. फायनली ह्या वर्सा जाल्लें. सो ह्या मोमेंटान पुरा दुख्ख कश्ट पुरो विसरून आमी गम्मत ओपन जावन नांदतात पळय. प्रति एक सांज ಒಳ್ಳು देखून ಪ್ರಾಯಜಲಂತೆ ಪೂರ ಜನ ಖುಷಿರಸತಿ. ऑलमोस्ट 10 गंटे जाले. देवू भायर सरलो. त्या देवान अशी मुखार येता आसतना कशी की एक मन बेजार त्या देवान अशी दोळ्या दाखून अशी पास जातना देव म्हाका पळयतास म्हणून एक फिलींग. देवान अशी मुखार चमकल तशीची कशी की एक मनान दुख्ख आनी नेक्स्ट वर्स ते राखू कनवा. देवान त्या ग्राउंडा दाखून भायर येवको जाल्यार रात्री 1 घंटे जाल्ले. आमी 12 गंटे आशिल्ली ती. मागीर पोट्टा भूक जाल्ल्या म्हणून आमी थंय दाखून भायर सरली ती. नेक्स्ट दिवस आमी रिटर्न बेंगलोरा वचचे. सनसेट पळयताची ते देवाल पुरो उडगासू देवाल ते दोळो हात ते पुरो उडगास काडटाची आनी नेक्स्ट वर्स आमी वापस आमगेल गणपती बाप्पाक वेलकम करया.